तेंच्यांनी आमकां तेन्नाच अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें. फाटल्यान आमकां नोटिसा काडप, नोटिसा आनी वेगवेगळी सेक्शनां कित्याक लायली आमकां ते दिसा हेका आमकां कळना. सपोज आमी वायलन्स केलें जाल्यार ते दिसा आमकां अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें तेंच्यांनी केलें ना. फाटल्यान वयल्यान प्रेशर येयलो दिसता तेंचेर. सदांच आमकां कितें सांगता ते वयल्यान प्रेशर येता म्हणून तुमकां काय लॉ कायदे नाका कितें हें आमकां कांय समजना. आनी एक म्हटल्यार हांगासर आमकां नोटिसा काडटा. आमी पयलीं सांगलेलें की सपोज एकट्याक नोटीस काडत जाल्यार नोटीस सगळे लोक येतले म्हणून मेलालीचे. तशें आमी आज येयल्ले आसा हांगासर. लास्ट म्हटल्यार आमचो सीएम सर लास्ट आमकां मिटिंगेक सांगलेलें की आपूण मेलालीच्या लोकां मदें कितें इनजस्टीस करपाना म्हणून. पूण आतां नोटिसा काडत आसा परत हे आमचें इनजस्टीस नाका कितें आनी आतां परत आमच्या लोकांचे ट्रान्सफरी केल्या खंय. हो सीएम सपोज आसा न्ही पळयता जाल्यार मातशें तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी डिसिजन घेवचें. आनी आतां सांगता आमकां हे नोटिसा काडटात तेची कोणी कंप्लेन केल्ले आसात ते आमकां नांव जाय आयज आमी परत हांगा येवची ना. आमकां आयज नांव सांगला शिवाय आमी हांगाच्यान उठची ना म्हणजे उठची ना. हांव सीएम सर एकूच सांगपाक सोदता की तेणी म्हटलेलें की आपूण मेलालीच्या लोकां बद्दल कितें इनजस्टीस करपाना म्हणून. तेणी आपले खंय तरी आमकां सिद्ध करून दाखोवचें लोकांचे आपूण खरें जस्टीस करता म्हणून. आम्ही लढता आमच्या हक्का खातीर आमच्या गावा खातीर झगडटा आमच्या जाग्या जमनी वाचोवपा खातीर जाल्यार तुम्ही आमकां नोटिसा कित्याक काडटा एकट्या लोकांक कित्याक काडटा. आतां सगळीं लोक येयल्या सगळ्या लोकांक काडा आमकां नोटिसा दिया परत आमकां परिक्षेकार कित्याक येवपा लायता तुमी. जो कोण कंप्लेन दिता जो कोण तुमकां ही नांवां दिता पळय ताका पयलीं उबो कर हांगा. जो पर्यंत ताका हाडिना तो पर्यंत आमी हांगाचे हालची ना. तुमकां जो कोणें सांगला पळय जो कोण तुमी व्हिडिओचेर पळोवन नाल्यार आमी खंय पळोवं जेणे कोणें तुमकां पळय सांगला न्हू त्यो कंप्लेन थंय बसोवन दिवं नाका. आमच्या मुखार यो की हेणी केला म्हणून सांग कितें चुकला ते बी सांग आमकां. आमच्या हक्का खातीर आमी लढप ना. आमचो गांव आमी असोच दिवपाचो तुमकां कित्या खातीर दिवं. पुर्वज आमच्या जावन गेले आज आमची पिढी आसा फाल्यां फुडली पिढी येतली तेणी वचप खंय. तुमकां जाय ते हाडून आमच्या गांवांत थोपपाक मेळचें ना. आनी आमी जो पर्यंत तुमकां कोणें कंप्लेन दिल्या जो कोण तुमकां नांवां सांगता ताका हाडल्या शिवाय आमी हांगची हालची ना. रात जाल्यार कोता येता पूण आमी हांगाच रावतलीं. पूण तुमी दाखोवन दिवचें पडटलें कित्याक लागून आमच्या जाता जो कोण पळय कंप्लेनी दिता कोणें जी नांवां दिल्या तेणे आमची चूक कितें आसा ती पयलीं हांगा आमच्या तोंडार येवन सांगूं जायी. फाटल्यान रावन पोलिसेक करून नांवां सांगू नाका आनी परत आमच्या दारार पोलीस फावटी मारूं नाका. एकट्या दोगां आमी येवची ना आतां आनी परत तुमी आमकां आपणाका तुमकां कंप्लेनी कोणें दिल्या ताका पयलीं घेवन येया तेन्नाच आमी येता. सरकाराक नांवां आमची कशी कळटा. सरकाराक कोणी सांगना आसतना नांवां कळटा आमची. आमी कितें सेलिब्रिटी नांवां पळोवंक आमची तेका हांगा सरकाराक हांगा हाडा पयलीं कोण तो सरकार आमकां बी पळोवंक जायो. आनी जी जाणटी बायल तिका बाबड्या कित्याच खबर ना तिची कंप्लेन कोणें कित्याक दिलें तिचें नांव कित्याक दिलें ती कित्याकूच नासता जाल्यार तिका दिता. ती बाबडी गरीब बायल आपले दूध विकून भुरग्यांचें पोट भरता जाल्यार तिका तिचें काम सोडून हांगा कित्याक येवचें पडलें. तिने कांयच करिना आसतना तिका कित्याक हाडली हांगा. अशी लोक खूब आसा जी कित्याकूच नासता तेंची कंप्लेनी कित्याक दिता. आमकां कळपाक जाय की कोण जो कंप्लेनी दिता पळय तो सारके दोळे उगडे करून पळोवन दिता काय पळयना आसतना दिता तो. आम्ही जोपर्यंत जिते आसा गांवांत तोपर्यंत मेळवलें IIT जावंक दिवचें ना. आमकां मारून तेणी IIT करची पडटली. काम करतले सुद्दां आमी न्हिदतले कामाच्या हेजेर मशिनरी सुद्दां घातले जाल्यार आमी आमच्या रस्त्यार जाग्यार न्हिदतले तेणी कशी ती IIT करची. IIT बांदपाक आमकां IIT नाका ना पूण तेणें जाय जाल्यार दुसरे कडेन बांदची. आमच्या गांवांत आमकां नाका. जशें आमी मेळावलीचे सगळे लोक येयल्ले आसा ते आमकां आमच्या वाड्यार आमच्या एरियेन आमकां IIT नाका. पण सरकार कितें म्हणटा की युथांक कामाक धरतलो आनी युथाक कामाक दिवपाचें म्हटल्यार युथाक कामां दिवपाक तेजे कामाचे आनी खंय ट्रान्सफरी मारपाचें आनी तेच्या बंधनांत रावपाचें आमकां नाका. हां म्हणल्यार तुमचे स्वताचेच तुमचे बिझनस करता. आमी आमच्या स्वताचें कितें आहा तें करतले. आमी मेळावलीन रावता आमी थंयसर आमचे पयलीं जाणटेले शेतभात रावन फुडें हें करताले. तशेंच आमी कितें नाल्यार कितें तरी करून आमी फुडलो आमचें हें करतले. सगळो यूथ बरोबर आसा मेळावळ्याचें प्रोटेक्शन कंप्लीट मेळावळ्याचें यूथ प्रोटेक्शन हें आसा सहभागी आहा. यूथ सगळेच आमचे प्रोटेक्शनाक सगळे जाण आसा. आमच्या मेळावली हितून आमकां IIT नाका हेका लागून सगळे यूथ आमचे फुडें आसात. आम्ही मेळावली ग्राम बचाव आंदोलनातर्फे आज पोलीस स्टेशनार येयले की गेले 3 तारखेक आमचे पंचायती कडेन आमी पंचायतीन गेल्ले मोठ्या घेवन त्या दिसा लेटरां लोकांक काडूंक स्टार्ट केल्ली ती परत आतां पुलिशेन आज परत स्टार्ट केली काडपाक. तेका लागून आमी सगळे लोक आज पुलीस स्टेशनार येयल्ले आनी आज आमी पुलिशेन एक लेटर दिला. आमी जी आंदोलनां केल्ली आहात ती पीसफुली केल्ली आहात सगळी आनी हेच्या फुडें आमी करतले. सपोज जर आमचेर जर सरकारान आनीक दबाव हाडलो जाल्यार ती पीसफुली आमी सोडटले.
आणि आज आम्ही तांकां रिक्वेस्ट केला की आमकां ही जी लेटरां काडटा पळय ती मातशी स्टॉप करची म्हणून. टोटल कितल्या जाणांक काढला? टोटल काल काढलेले 8 लोकांक. पण जेन्ना लेटर काढून तुम्ही आता वयतात पळय भितर ताणें कितें कितें म्हणून सांगतात? कसली एन्क्वायरी करतात? आमची एन्क्वायरी म्हणजे आमकां विचारता कित्याक काडटा हें विचारतात आणि ते मातशे अशें आंदोलनां म्हणजे चड हें करनाका म्हणटात आणि आमकां तशें पुलिसेन त्रास कितें करिना. फक्त आमचें आधार कार्ड घेतात, आधार कार्डाची झेरॉक्स घेतात आणि सायन मारून धाडटा.